येवकार हांव जवाहर बर्वे सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. वास्को पार्किंगेक लागून येरादारीची गचमुड्डी. पे पार्किंगच बरो उपाय. वास्कोच्या आमदाराक सापडलो मार्ग. मडगांव काणकोण मार्गाक मेळ्ळो हॉटमिक्स रस्तो, पूण पोर्तुगीज काळांतले पुलाक मेळनात हक्काचे कान. सरकारी घाळपणांचेर गोवा 365 चो उजवाड. पणजे तकले वयर काडल्या टिपिकल सरकारी कामांनी. स्मार्ट सिटीत पळोवपाक मेळटात कंत्राटदार इंजिनियरांची अजापीत करपी कर्तुबां. फुटपाथांचेर हडबडीत काम. पळयात गोवा 365 चो स्पेशल रिपोर्ट. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सरकारी विभागाची घाळपणां केन्ना ना केन्ना तकली वयर काडटाच. पणजे आल्तीन तशेंच जालां. एके वटेन स्मार्ट सिटी म्हणप, पूण संबंदीत अधिकारी, कंत्राटदार आनी इंजिनियरान हम साथ साथ है म्हणत जो गोंधळ घातला तो दिसप हो योगायोग न्हू, ते एक वास्तव. लोक आपली घुसमट कशे तरेन काडटात पळयात. हांव आयज हांगासर आमच्या ऑफिसा कडेन येयल्लो असो गव्हर्नमेंट कडेन. तेन्ना हांगासर आमचे मिडिया सगळे हांगा आसल्या कारणान हे मान हे पयले जाल्यार हांगा ही आतां हांगासर PVC घालून सगळी ही फुटपाथ केल्ली आसा, सोपे घातले आसा, हेजो म्हण लायटीचो खांबो आसा पळय. आनी ही जी वायर अर्थींग म्हण आमी पळयताले ही कितें दर हे PVC बसयतना ही तर हेचो तर गरजूच ना ही हांगा कित्याक तर अशें काम दिसता. कितें हे कोणी जर पडोन एक तरी मोडोंक जावो नाल्यार मोडोंक जावो कितें तरी जावंक जाय, तेणी एडमीट हॉस्पिटलांत जावंक जाय, अशें तरी म्हाका दिसता हे सरकाराची कामां ही. आयज ते म्हणटा की पणजे आमी स्मार्ट सिटी करता म्हणटा. ओके बरें, आमकां जाय, आमचे गोंय आमकां सुंदर जाल्लें जाय, हे सोंपे बस जाल्यार बरें आसा. पूण ह्यो कित्याक बरें अशें हे वायरी कशें आमकां हेचें सिस्टमच ना. तर स्मार्ट सिटीचो अर्थ कितें? फक्त कितें दुरीक रंग येयले, असली चित्रां काडलीं, पोस्टर लायले, खंयचे मडके लायले, ताका स्मार्ट सिटी म्हणटात काय भायले कोण येयले तेंच्यांनी स्पिची दिल्यो, तो आनी कितें उलोवन गेलो, आमचे गोंयचे खाल्ले गेले आनी गोंयचे हो सत्यानाश करूंक वयता काय म्हणटा. स्मार्ट सिटी म्हणजे कशें आसूं हें आतां पळय थोडे पावस पडपाचो आहा, ह्या सिमेंट सिटीचेर आमी स्विमींग पूल करपाचें काय म्हणटा. हे पणजेन जे पयले जाता आहा जाल्यार वचपाक येवपाक वाटो नासलेले आसा. ज्या जाग्यार खड्डे तर अजून पडलेले आसात, रस्त्याची कामां तशी पेंडींग आसात आनी अश्यो वायरी रस्त्यार सोडलेले आसा. आयज हांगासर एक आसा, फाल्यां फुडें आनीक आसतली, ते फुडें आनीक आसतली. तर पळोवंक गेल्यार म्हाका दिसता असल्यो पोट्टे ह्यो सरकारी घातल्या, असल्यो पोट्टे म्हाका दिसता पडपाच्यो एक 100-200 तरी आसतले आसता. हे इतले वाठारांतून दिया तेन्ना सरकारान म्हणटा तूं काम करता कोणाक कसल्या कॉन्ट्रॅक्टाक दिताय तूं? तुजो घरचो कॉन्ट्रॅक्टर कितें जनरल कॉन्ट्रॅक्टर? हो जनरल कॉन्ट्रॅक्टर असली कामां करचो ना. हो जो कमिशनचो कोण आहा, कमिशन खाणारो कॉन्ट्रॅक्टर तो ही कामां करतलो आनी अशें करतलो. तेन्ना म्हाज्या सरकारा कडेन विनंती आसा आनी चिंतवणी आसा, जाता तितलें अशें कितें आसा तें दवरपाचें ना. फटाफट काडात आनी स्मार्ट सिटी पावस जून पडच्या पयलीं सारकें सगळें पणजे स्मार्ट जावंक जाय, बेस्ट जावंक जाय आनी लोकांनी वाह करूंक जाय. जाल्यार तुमी सरकार, नाजाल्यार हो सरकार हांव तरी म्हणटा करप्शन सरकार, फटींग सरकार, BJP सरकार. म्हणजे हांव जाण आतां कितली तुम्ही सगळे लोकांनी ऐकले असतले न्यूजाचेर पेपराचेर कितें कितें येयल्लें आसा. तर अशें एकूय BJPचो बरो शब्द म्हणून येना. ते आपले आपूण बरें म्हणटा, पूण ताका जनता सारकी इटलेली आसा. कारण पळय सांगू मी तुका हे सिंपल काम, हे तर तांकां काम करूंक जायना. हे कितें डेव्हलपमेंट करतले हे हांव म्हणटा गोंयच्या पब्लीक लक्ष दिवंक जाय. आनी येता ते 2024 इलेक्शन येतले तेचेर हे BJPक आमकां गोंयान ही नाका हेका दिल्लीक धाडपाचें. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, सुभाशीश गोवेकार आनी शिवानी सांगेलकार. वेळी न्हंयच्या डिसिल्डिंगांत कंत्राटदारान घोळ घातला. बरी रेंव काडून व्हेले आनी चिखोल न्हंयचे देगेरेच उडयला, जो पावसांत हुंवाराक निमंत्रण दितलो. जो मेरेन कंत्राटदार काम व्यवस्थितपणान पुराय करिना तो मेरेन तेका पयशे मेळपा ना. पळोवणी केल्या उपरांत थळाव आमदार क्रूज सिल्वान शिटकावणी दिल्या. ऐकात रमेश नायक रावताचो फ्लोटिंग रिपोर्ट. हेणी आज रिव्हर्सलीची इन्स्पेक्शन दवरल्यान कॉन्ट्रॅक्टर हिंगा सिच्युएशन सेम आहा. ही आमी आपला दुर्गा आहाय. आज तुमकां आमी दाखयतात की जें इन्स्पेक्शन दवरलें जो MLA आसा
वेळेचो हेणी आज रिव्हर्स सालीची इन्स्पेक्शन दवरल्या आनी ह्या इन्स्पेक्शनाक कॅप्टन ऑफ पोर्ट आनीक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसात आज ही जी डिसिजन केल्ली न्हंय जी आसा हेजी जी माती आसा ती वयरूच उडयले कडेन आसा आनीक ही वयर उडयल्ल्यान ही परती ह्याच हितून येतली न्हंयक येतली आनीक हेका फायदो कांय उरपाना इतले खर्च कोट्यांनी रुपया दिवन ही निवळ केले कडेन आसा पूण फायदो 1 रुपया फायदो ना ही जी धडे वयर उडयल्या ती परती हितून येतली उदकां येतली आनीक उदक वाडटलें आनीक हे गांवांनी भरता म्हणून फियर जाले कडेन आसा आनी आज हे लोकल फिशरमॅन आसात हेणी एक मागणी केल्ली की हांगा इन्स्पेक्शन करचें म्हणून आनी आज MLA ह्या बाकी ऑफिसरांक घेवन आज इन्स्पेक्शन केले कडेन आसा आनी ताणें डायरेक्शन दिले कडेन आसा की दाखयलें तांकां की कितें जाता ही हांगा उरल्यार कितें जातली ही आज तेणी दाखयले कडेन आसा तर पळोवचें पडटलें की कॅप्टन ऑफ पोर्ट ही कशी माती काडटात आनी खंय व्हरता म्हण तें ना जाल्यार हांगा कितें जावपाक शकतलें आज फिशरमॅन जे आसा तेणी मागणी केली कडेन आसा सरकार की हें मातशी काडची म्हणून इन्स्पेक्शन करता आसतना कितें कितें दिश्ट पडलें तुका ती एक आमी आसोलना फेज आहा ती डिफरंट फेज ही एक फेज कॉन्ट्रॅक्टराची ही ऑलमोस्ट 5 किलोमिटर्स सेम कॉन्ट्रॅक्टर सेम तो हेजोय कॉन्ट्रॅक्टर सेम हेजोय कॉन्ट्रॅक्टर हिंगाय सिच्युएशन सेम आहा ही आमी आपला दुर्गा आहाय चिंचणी सो हिंगा सगळे सिल्ड काडला ताच्या 5 मिटर 10 मिटर एक कडेन भायर येयलो आहाय न्हंयचे भितर आहा हे सगळे काडपाक जाय दोनी सायडीनी आहा आनी न्हंयचें वीथ हिंगाय लेस जाला बट हेजेर कितें करतले मुखार आस जाल्यार हें उरल्यार हें काडपाक जाय ना जाल्यार कितें जाता एज पर द कॉन्ट्रॅक्ट तेंगे आहा नो कियर नो पे अशें कॉन्ट्रॅक्टाचेर बरयलो आहा तें काम जायना तेंका पेमेंट ना कॉन्ट्रॅक्टर मेन्शन केलो सो काम जावपाक जाय हिंग रिसीव्ड करता हें काडपाक लागून न्हू काम पयशे मोडटा तेजो फायदो जावपाक जाय ते म्हणटा हिंगा बार्ज येयना म्हणून हें उरलें म्हणटा बार्ज येयना न्हू थिंगा ते रस्तो करून तांकां व्हरपाक मेळटा हिंगा आमचो लोकल पंच जॅक्सन गोम्स तेणें तांकां दाखयलां खंयच्यान व्हरपाचें तें पूण ते व्हरपाक कोन्ना ते फकत हिंगा सोडून वचपाक करता सो तेणें तांकां जायत पाट सांगलां हें काडपाचें आनी रूट दाखयला खंयच्यान व्हरपाचें पूण तेमी जाय थिंगा खंय बरी रेंव मेळटा ती काडून वयल्या तें व्हरपाक जाता तेंच्या खंयच्यान अरेंजमेंट पूण ही खंय नाका ती हिंगा सोडून गेले एन्क्रोचमेंट जालो म्हणजे फूल एन्क्रोचमेंट 10 मिटर रिवर आहा फूल एन्क्रोचमेंट जाता फाल्यां हिंगाय झाडां जावन सगळे मँग्रोव्स जावन भितर येतल्यो सामकें आसता काडना जाल्यार हे मँग्रोव्स बी काडपाक जाय नाल्यार उदक भितर येतलें मँग्रोव्स काडपाचें गरज ना फकत सिल्टां तें काडलां तें भायर उडोवपाक काडून so that some this important some to the mangroves to be removed and we will direct the contractor to remove the site. No, the contractor are failed to remove this. It is a process. We don't know that Yeah. we have to shift from the barge. The barge requires certain depth. Okay. So that required it will take time to bring the barge and load it again and take somewhere in the this. It will be done. चला भुरपणी जाणा कितें पयलीं आहलो कितें आनी आतां आहा कितें सांगपा म्हळ्यार ही झील पयलीं ल्हानली झील आम जालें आनी झील आतां डिस्टर्बन करता आमकां आनी ही सारकी वेळ ब्लॉक जाल्या आनी हाल सकाळी ही आख्खी तो अशें ब्लॉक जालो जाय तो तें उदक वयसून गांवां येतलें समजलो ते आतां आमगे गोवोरमेंटाक मागणी थोडीशी मॅनक्रोव्स काडची आनी वेळ करची आनी उदक सारकें फॉलो जावचें समजलो गांव उदकी येवपाक जायना तेशें करचें ती आमगे आज ते निवळ केले कडेन आसा हे कितें दिसता तुका निवळ केले कडेन निवळ केलें आनी फाल्स निवळ केलें ही मात हिंगा काडपाक जाय हय कितें हालें मॅनग्रोव हेजी आनी ग्रो जातली आनी डिस्टर्बन्स जातलें त्या आदी आमगे रिक्वेस्ट ही माती काम दुसरे कडेन उडोवची वचची खंय गोवा 365 खातीर समृता कणगावकर, रमेश नायक रावत आणि निखिल जल्मी. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसवपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पावस तेंकला, सरकारी भौशीक कामां सुरू जाल्यात पूण नियोजना बगर लोकांक गरजे भायर त्रास सोंसचे पडटात. देखीक फोंड्या सिवरेजीच्या कामांक लागून फोंडेचे रस्ते परत परत फोडपाक लागल्यात. थळावे अर्थातच फुर्योज जाल्यात. एकदाच कितें ते कित्याक करिनात?
फोणेकर विचारतात. फोणेकार सगळे खुशाल असले की सिवरेज प्लांट जाला, ट्रिटमेंट प्लांट जाला म्हणून लोक खुशाल असले. पण हांगा पळोवपाक गेल्यार जे सिवरेजीचे काम जे आसा ते हांगा बरोबर खणात आसात. जे रोड केल्ले, हॉटमिक्स केल्ले ते रोड सद्या खणात आसात. ताका लागून लोक सारको बेजार आसात की आतां पावस पडपाचो आसा आनी पावस पडून जर खड्डे अशेंच उरले जाल्यार परत लोकांक त्रास जातले. दुसरें म्हणल्यार मेयाची 7 तारखेर हे कपेल जे आसा माउंट मेरी ताचे फेस्त जावपाचें 7 तारखेर. ताका लागून लोकांचे कन्सर्न आसा की हे 7 तारखेर जावचे पयलीं हे फोंडा ते बेगीन पुरोवचे, लोकांक बरे भशेन फेस्त करपा खातीर तांकां चान्स दिवचो म्हणून. ताका लागून लोक मागता की हे बेगीनचे बेगीन काम पूर्ण करचें आनी लोकांक फोंडेकारांक एक सुसेग मेळचो. फोंड्या पुलीस स्टेशना कडेन सिवरेज विभागान हालींच हॉटमिक्स केल्लो रस्तो खणून सोडला. फोंड्या 15 MLD माल निसारण प्रक्रिया केंद्राच्या फाटल्यानच म्हयन्यांत उक्तावण जाला. आनीक रस्ते खणचे नात अशी लोकांची अपेक्षा आसली. पूण फोंडेच्या माउंट कार्मेल कपेला लागीं विभागान 2 कडेन रस्तो खणून सोडला. 7 तारखेक कपेलाचें फेस्त आसा. ताजे आदी काम पूर्ण जावचे अशी लोकांची अपेक्षा. 1 म्हयनो पयलो हिंगा आमचे सर्वीस चलताली. पाम संडे, गुड फ्रायडे तेन्नाय अशेंच फोन कॉल मारलेली. आमी बाब रवी नायकाक, मंत्र्याक आनी तेगेले चेड्याक रितेशाक रिक्वेस्ट केले हे कायमचे बंद करा म्हणून. त्या वेळार 1 म्हयन्या नंतर तेणी सांगलें सिवरेजीचें काम चलता, पायप घालपाच्या भितर आनी गॅस लायन भितर घालपाचें आहा. आमी तें उस्तून काडलें काय ना, रोखडेंच तें बंद करता म्हणून. तें आयज पासून बंद जावना. तेन्ना मंत्र्यान, रवी नायकान आनी रितेशान हे पळय पाहलेलें ते गुड फ्रायडे निमितान आनी पाम संडे निमितान हें बंद करपाक लायलें तांकां. आतां परत आमची आयज माडी जाल्या ही पळय, काल माडी जाल्या. आतां फेस्त आमचें 7 तारखेर परत फोडलां हें. तेन्ना प्रॉब्लेम जातलो. हय, हो फेस्ताक प्रॉब्लेम जातलो. फादर जाणा, मंत्री जाणा, सगळे जाणा. म्हणजे ह्याचे परत म्हणून हे हॉट मिक्स जाल्लो मारप, बरो मारप, परत फोडटा, परत हॉट मिक्स करता, परत फोडटा. हे अशें जावंक पडना. थोड्यान तरी कितें म्हणटा तें काम सिवरेजीचें तें एकूच पाटी तुमी कंप्लीट करा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. कोयराचो विशय प्राधान्यक्रमान हातात घेतला. मडगांवचो आमदार सांगता पार्किंग जाग्यार घालपाचें काम निमण्या पावण्यार आसा हेवूय ताणें नदरेक हाडून दिलें. आमदार दिगंबर कामतीन आपल्या मतदारसंघातल्या उदरगतीच्या कामांचो नियाळ मिडिया मुखार घेतलो. गार्बेजीचो प्रॉब्लेम हो प्रायोरिटीचेर आमी चालू केल्लो आसा सोडोवपाचो. आनी एक 3-4 म्हयने भितर तुमकां ताचो रिजल्ट मेळटलो हळूहळू. आतां ह्या दिसांनी कोण सनसेटार गेलो जाल्यार हांव फुडले वेगळे येतात तुमकां आपयता. तुमकां पयल्यार कळटलें थंय कितें पोजिशन आसा तें. आतां ते पयले खेपेक जमीन पळोवपाक मेळटा थोडे कडेन. म्हणजे पयलींचे पयशे जवळ जवळ 4 ट्रक 3-4 ट्रक MDF आजूय वता. तुमकां गेल्यार थंय वचून पयल्यार पळया 3-4 ट्रक ताणें ते व्हरता. कितले आनी ह्या दिसांनी 100 वता खंय. पूण तो मिनिमम 3-4 ट्रक तरी व्हरताच. ते जर मातशें आनी एक 10-15 दीस जर कंटिन्युअस उरलें जाल्यार दॅट एंटायर थिंग वील कम डावन. सायड बाय सायड थंय आतां ड्राय वेस्टाचें चालू आसा. ड्राय वेस्टाची एक इंडस्ट्रियल इस्टेटीक एक शेड घेतिल्ली म्युन्सिपाल्टीन. त्या शेडी भितरय 2 मशीन्स घाल्या, बेलिंग मशीन थंय चालू आसा, हांगाय चालू आसा. आनी ड्राय वेस्ट बेल करून दे आर गोईंग टू सिमेंट फॅक्टरी, दॅट इज GSWCन तांणी तें केलां. दे आर वर्किंग आउट सम सोल्युशन. हायकोर्टानी तांकां डायरेक्शन दिल्लें आसा. तातूंत भितर गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आसा, सुडा आसा, DMA आसा आनी म्युन्सिपाल्टी आसा. आनी एफिडेवीट फायल केल्लें आसा सगळ्यांनी की वी आर गोईंग टू स्टिक टू दोज गायडलायन्स. सो ते हायकोर्ट इज मॉनिटरींग. सो त्यात पर्याय ना. दे हॅव टू वर्क आउट कितें सोल्युशन. पार्किंगाचो प्रश्न हो पार्किंगाचे ऑलरेडी फायनल स्टेजीचेर आसा टेंडर ऑफ तुगेलें ओल्ड फीश मार्केट. ओल्ड फीश मार्केटाचे फायल तांची भोवदा ह्या सोमाराक बी अप्रुवला वतली, एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवला. एस्टिमेट बी सगळो रेडी, प्लॅन सगळे रेडी आहा. तें जालें की तें टेंडर काडटलें. तुका सेंटराक बी वचपाचें अशें ना. म्हजें म्हाका कोणें विचारूंकय ना टू बी फ्रँक. म्हाका सेंटराक वतलो, सेंटराक येता अशें कोणें विचारूंक ना. हांव आसा तें बरो आसा, म्हाका कांय फरक पडना. मिनिस्ट्री नो मिनिस्ट्री, MLAशीप नो MLAशीप, दिगंबर कामत विल रिमेन एज दिगंबर कामत. डजंट मेक एनी डिफरन्स. गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. वास्को हे नियोजित शार मानतात पूण बेशिस्त पार्किंगाक लागून येरादारीची गचमुड्डी जाता. येरादारी आनी पार्किंग जाग्यार घालपाक पे पार्किंग होच बरो उपाय वास्कोच्या आमदारान मार्ग सुचयला.
वास्को ही एक प्लॅन सिटी म्हणून ओळखतात, पण प्लॅन सिटीन सध्या तुम्ही पळोवंक शकता कशा तरेन रस्त्याचेर पार्किंग जाल्ली हे दिसून येता. आणि मेजर प्रॉब्लम म्हटल्यार वास्कोन आतां पार्किंगेचो जाल्लो आसा. वचत थंय रस्त्यार पार्किंग दिसता, पूण लोकांक हांगा पार्किंग दुसरी मेळटली जाल्यार सोदची पडटा. आनी वास्कोन मेजर कामां खातीर जे ऑफिसान येता, मार्केट येता, हांकां लोकांक जाय तो त्रास जाता. आनी हेच खातीर हांगा ट्राफीक जामूय जाल्लें दिसून येता. सो हांगासले आमदार जे राजू साळकर आहा, तशेंच म्युन्सिपालिटीनूय एक रेजोल्युशन घेतला की हांगा जी पार्किंग आहा ही पे पार्किंग जावची. आनी ट्राफीक PI कडेन तेंचे रिक्वेस्ट केला की ही जी हेफाजत पार्किंग जाता ही खंय तरी शिस्तीन लावची, कित्याक की हांगा पार्किंग करतना लोक शिस्त पाळनात हे लोकांचे आमदाराचें म्हणणें आहा. आनी तेंच्यानी मागला की हांगा पार्किंगची शिस्त लागपाची गरज आसा. तेच्या खातीर हे जे रेजोल्युशन घेतला पे पार्किंगेचें खरेंच बरें आहा आनी तेंचो तेको आसा. आज पार्किंग एक तर हॅपहॅझार्ड जाता, कशें जाता. पार्किंगाक शिस्त ना, एक तर शिस्त ना. लोक हांगा पार्किंग करता आनी पणजे मडगांव वचून हांगा गाडी तशीच दवरता. सो दॅट इज ऑल्सो सेकंड थिंग. कोणाक सपोज खंय पणजे मडगांव वचपा जाय, खंयचे तरी म्हणजे MPT कडेन आसा थंय तरी दवरा. प्रायम स्पेस यू कॅनॉट यूज. आज सिटीन पळय लोक येता, कामाक येता, धंद्याक येता, बिझनेसमॅन येता, म्युन्सिपालिटीन लोक वचपा येता, तांकां पार्किंग मेळना. RTOन वता. हांगा सगळें वास्को आमची एक कॉम्पॅक्ट सिटी. सो म्हाका दिसता पे पार्किंग इज द ओनली ऑप्शन. म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटीन बरें डिसिजन घेतलां की पे पार्किंग करचें म्हणून. आनी म्हाका दिसता करूंक जाय, सुरवात तरी करून पळोवपा जाय. डिकंजेस्ट करपा खातीर सिटी पे पार्किंग इज अ मस्ट. आमी सगळ्या सिटींनी पळयलें देर इज पे पार्किंग आनी थंय आशिल्ल्या कारणान बरे तरेन पार्किंग जाता. मनीस एक वेवस्थीत रावन तो पार्किंग कशें करप तें दाखयता. रेवेन्यूय म्युन्सिपालिटीक जाता आनी एक शिस्त बसता. म्हाका दिसता आमी आमच्या सायडींतल्यान आज आमी हो टोटल रस्तो एक रिडू करपाक करता, एक टोटल रिस्ट्रक्चरींग करता स्वतंत्र पार्क FL गोम्स रोड म्युन्सिपालिटी फुडें. तेन्ना ताचें विस्तारीत स्वरूप आमकां कळटलें कशें कितें हें जातलें तें. म्हणून पे पार्किंग आतांच सुरू केली जाल्यार जेन्ना आमी टोटली हे रस्ते नवे करतले, चकचकीत करतले, बरें वातावरण करतले, बरें फुटपाथ करतले, तेन्ना पार्किंग स्ट्रीमलायन जातलें अशें म्हाका खात्री आसा. Regarding pay parking, I have already written to MMC and they have already discussed it in their meeting also. So आमी जी म्युन्सिपालिटीचो फुडलो जो लेन आसा ती पे पार्किंग इनिशियली स्टार्ट करून पळोवपाक लागली. सो वन्स ती पे पार्किंग स्टार्ट जातकीर अनवॉन्टेड ज्यो गाडयो आसा बेश्टे दवरतात आनी वतात त्यो मागीर ऑटोमॅटिकली मूव जातले ऑर दे वील पे एंड पार्क. तो इश्यू खुबसो आमचो सॉर्ट आउट जातलो हांगा वास्को. बाकीचे रेंट कार कॅब जावं बाकीचे सिटीचे खातीर प्लॅन्स अशें जाता. एनी व्हेकल्स एक्चुली आतां कशें आसा एकदम पे पार्किंग स्टार्ट जाली सो मागीर त्यो गाडयो मूव जातल्यो. त्यो गाडयो खंय पार्क जातल्यो ताचेर स्टडी करून जातकच मागीर फुडलें डिसिजन घेतलें. एट प्रेझेंट पे पार्किंग स्टार्ट जावपाक जाय कारण खुबश्या लोकांक त्रास जाता मार्केटिंगाक येता तांकां बी, कित्याक अनवॉन्टेड थोड्यो गाडयो उरता. त्यो कितें आसा डेली त्यो गाडयो चेंज जायत रावता. सो ताका लागून पे पार्किंग सिस्टम स्टार्ट जावपाकूच जाय वास्को. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, सृष्टी अथानीकार आणि शिवानी सांगेलकार. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सांगलां तितलेंच काम करप हे वटेन ते वटेन आनीक पळोवप ना ही सरकारी कामां करपाची टिपिकल वृत्ती. मडगांव ते काणकोण हायवेचेर पाडी खेडे बार्शे पंचायत वाठारांत अशेच पद्दतीन रस्त्याचें काम केल्लें दिश्टी पडटा. आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकारान हो प्रश्न उस्तून घातला. पळयात. जेन्ना आमी मडगांव साकून काणकोण येता किंवा काणकोणांतल्यान जेन्ना आमी मडगांव वयता त्या वेळाचेर पाडी म्हणजेच खेडे बार्शे पंचायत ते सावरी कडेन हो ज्या मदलो भाग आसा ह्या भागान जी हांगासर ही मूस आसा ही मूस पोर्तुगीज काळांतली आनी ही पोर्तुगीज काळांतली मूस आज हळू खसत पडत गेल्ली आसा आनी ताका लागून जो रस्त्याचो डांबर आसा त्या डांबरा कडेन पर्यंत ती कोसळून गेला. आनी एकंदरीत जर आमी पळयलें जर तर केन्नाय फुडल्यान जर गाडी येता आनी दोन गाडयां सायड दिवपाच्या निमित्तान गाडी जर मातशी सायडीन गेली जाल्यार हांगासर मोठो अपघात जावपाची शक्यता आसा. आनी जर हांगा जर गाडी भायर गेली जाल्यार गाडी फक्त भायर वयची ना जाल्यार पुरायपणान ती गाडी परतून पडटली आनी मोठो हांगासर अपघात जावपाची शक्यता आसा. बेनोड्या साकून कळ्या पर्यंत हायवे आसा तो आतां काणकोणच्या हायवे ऑथॉरिटी कडेन आसा. ह्या डिपार्टमेंटाच्या मनशान त्या हायवेचें अशें सिच्युएशन आसा तें आयडेंटिफाय करचें आनी तें आयडेंटिफाय केल्या उपरांत हांगासर तशें लाख मोडपाची गरज ना. एक फक्त पायप जर घालून रस्तो समज इल्लोसो वाडयलो जाल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक शकता. पूण आमचें
जे ऑफिसर्स आसात, जे जेई आसात, इंजिनियर आसात, ते हांगासर अशे तरेचे प्रोविजन करून ताका सोल्युशन काडपाचो अजिबात प्रयत्न करना. म्हाका दिसता ते हांगासर कोणाल्या तरी मरणाची वाट पळयता काय कितें, आनी हे कोणाच्या मरणाची वाट पळयता आसतले हेच हांगासरल्या लोकांक प्रश्न पडटा. रोड बारीक आसा, जे पयलींचे रोड केल्ले आसा ते परत रिपेर करप जाले ना. आतां ही सुद्दां मूस आसा ती पयलींची आसा चिऱ्याची, ते हांगा साम डेंजर पोजिशन जाल्लें आसा. आतां हांगा जर एक थोडोसो पायप घालून जर सेफ्टी केली जाल्यार थोडोच ड्रायव्हिंग करता आसतना बऱ्या पडटलें. आनी आयज जर पळयलें न्हू हांगा असो डेंजर रोड आसा हो कोणाक दिस खबर पडना, ड्रायव्हराक सुद्दां कळना अशी परिस्थिती हांगा आसा. त्या सायडीक बारशे पंचायत आसा आनी हो काजूवाड्यार वचपाचो रोड आसा. मदल्या जाग्यार आमी हांगा आसा आनी सामकें काम करपाचें व्हडल्यान व्हडली गरज आसा. आयजूच काणकोण एक्सिडेंट जालो आमी पळयलो, डेल आसताच ह्या रोडाक एक्सिडेंट. पूण हांगासर तो दामोर घातला पळय एक्झॅक्टली थंय कितें प्रॉब्लेम कितें आहा एक्झॅक्ट? आतां ती दामोर घातला तो डांबराची गट वाडलेली आसा आनी सायडीक गाडी घेवंक मेळना. आतां आमी बायंडिंगा खातीर कवर मारला, एक जाग्यार मारला, एक जाग्यार मांडूना, तशें सांडून गेला. आनी बारीक मोटरसायकल जर सायडीक गेली ती उंच डांबराची काडपाक मेळना. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. GFAच्या 15 वर्सां सकयल्या डिव्हिजन 2 लिगात DBO फातोड्डा खेळा मळार जाल्ली लढत बरीच रंगली. लढतीत दवल्ली SCन SC द रुमडामळच्या विरोधात 2-2 अशी बरोबरी केली. 13व्या मिनटाक SCD रुमडामळाच्या सवेश गवणकरान गोल करत दवल्ली SCक अजबाचो धपको दिलो. अशें आसलें तरी 27व्या मिनटाक डायसनान केल्ल्या गोलाच्या बळग्यार दवल्ली SCन बरोबरी केली. हो खेळ तितकोच स्पर्धात्मक जावन रावलो. दोन्ही संघ शेक गाजोवपा खातीर झुजताले. 35व्या मिनटाक SC द रुमडामळा कडल्यान सवेश गवणकरान गोल करून परत आघाडी घेतली. दुसरे वटेन दवल्ली SCन जिद्दीन झूज दिले. 50व्या मिनटाक दवल्ली SCच्या रॉयन कुलासोन म्हत्वाचो गोल करत परत एकदा संघाक आघाडी मेळोवन दिली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, सुभाशीश गोवेकर, संगीता ओली. कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडू वयले चक्रीवादळ वेगळेच कमी जावपाची शक्यताय ना. हवामान विभाग सांगता ते प्रमाण 7 तारखेमेरेन गोंयांत पावस झडू येता. दर्यादेग वाठारांनी कुपा दिश्टी पडटली. बेरेस्तारा ताप अनुभवपाक मेळटले. तापमान 35च्या फुडें वचूं येता. सांजे गरमेंतल्यान व्हडलीशी सुटका जावची ना. चडीत तापमान 30 मेरेन उरूं येता. उणें तापमान 27 मेरेन पावूं येता. लोकांनी भलायकी सांबाळची, हवामान विभागाचो सल्लो. 7 तारखेमेरेन पावसाचो शिवर, कांय सुवातींनी धुके पडपाची शक्यताय. आयतारा चडीत आनी उणें तापमान 34 आनी 27 डिग्री सेल्सियस. 48 वरां उपरांत चडांत चड 1 डिग्रीन देंवूं येता तापमान. बोटधन्याक कसलीच शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. घेवया जतनाय, मेळुया परत पळोवपाक.
गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.